मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स हो कन बिल्डिंग्स हो ह्या तितून सोसायटीज रजिस्ट्रेशन आहे सो वॉट इज ते त्यांचे प्रोविजन आसा आतां हे हितून की सोसायटी ज्यांची रजिस्टर ना तांकां रजिस्टर करपाक जाता ओके आनी ताका फी आसता जस्ट ओन्ली 10,000 आनी खूब जाणांनी थोड्यांनी करूंक ना मागीर तें कोरोना तांकां करपाक संदी आसा आतां ओके हें तशें नोटिफायन जालें फाल्यां परत जातलें तें जातकीर मागीर तांच्या त्या सोसायटीचे जे कोण मेंबर्स आसा तांणी एककडेन येवपाचें आनी सोसायटी रजिस्टर करपाची. तुमी सिनियर मंत्री हो असल्यो इरेग्युलरिटी भरून काडपाक असल्यो योजनाच काडपाक जाय अशें आहा काय हे सरकारान ना हें कितलें कालांतरान कितलीं वर्सांच जालीं पयलींच्या वर्सांनी तें जावं ना आनी दुसरें कितें जालां नंतर मागीर बिल्डर आनी लँड ओनर हांचे भितर डिस्प्यूट्स अशें करून जाल्लें म्हणून आतां हें सरकारान सुलभ करपा खातीर हातून आनी कॉम्प्लिकेशनां वाडची ना कशी वाडटली? बिल्डर जावं मागीर ते फ्लॅट ओनर मागीर भितर ना 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 तशें काय ना, पूण हांव कितें म्हणटा सर बिल्डर समज हें सगळें करना आसतना बिल्डिंगां बांदप कितें लोकांक त्रासान घालपाक एक्चुअली लक्षात घे हे वेगवेगळे कडल्यान परमिशन्स पंचायत लेवलाची परमिशन टावन प्लॅन लेवलाची परमिशन हे कोणाक ब्लेम करपा लागून म्हणून न्ही एकदां जर तो विशय जर मोकळे जाता आनी जवळ जवळ 40,000 50,000 किंवा 1,00,000 लोकांक जर फॅसिलिटी मेळटा करून घेवपाक न्ही ना पूण बिल्डर इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस थिंग्स बिल्डरांक हितून विश्वासान घेतल्या ह्या हितून विश्वासान तेंकां घेतल्या कन्स्ट्रक्शन जॉबी जावं येतले सगळ्या विश्वासाक येतले मागीर घेतले अजून घेवन आयक सांगता एक जेन्ना आतां हो विशय पळय लक्षात घ्या सरकार जेन्ना एखादी कायदो करता त्या कायद्याचो पयलीं हें घेता कितें म्हणटा आढावो घेता बाबा कोणाक त्रास जाता कितें जाता आनी त्या प्रमाणे करता बट एज अ स्टेक होल्डर न्हू तेंकां आपोवन त्या नंतरचे मागीर आतां हो एक स्टॅम्प ड्युटी फक्त ह्या योजने खातीरच बदलल्या हय हय ह्या योजने खातीर बदलले ओके कितलो त्या फ्लॅटा पगार खातीर लागला लागीं जाली. स्टॅम्प ड्युटी कितलो स्टॅम्प ड्युटी म्हाका इट व्हेरीज फ्रॉम एरिया ए क्लास कॅटेगरी बी क्लास कॅटेगरी सी क्लास कॅटेगरी ग्रामीण भागातले आसा पळय ते नॉमिनल आसतले ते फिक्स जावना तुमची कितली आसता ते सांजचे आज फाल्यां नाल्यार फाल्यां सांजचे येतले.